नमस्कार योकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। पंजाबात प्रधानमंत्र्याचे सुरक्षेत घाळपणाचे चौकशेत सुप्रीम कोर्टान निवृत्त जुईजाचे नेमले निष्पक्ष पॅनल। आदवोगादांक खलिस्तानी धमक्यो बीजेपी म्हणटा चुकून न्ही कारस्थान ठरवून। महाआघाड्यो बीजेपीक बादना विरोधकांक बीजेपीचो धसको। पर्रीकाराचो पूत म्हूण उत्पलाक तिकेट दितलेच अशें ना विनेबिलिटी पळयता पार्लमेंटरी बोर्ड। फडणवीसाची जाप। मायकलाचे एंट्रीन कळंगुटे काँग्रेसींत स्फोट। कळंगूट ब्लॉकाचो सामुहीक राजीनामो। काँग्रेस हटाव गोवा बचावच्यो घोषणा। नावेले मुजावरान काँग्रेस सोडली। सरकारान स्वामी विवेकानंदाची जयंतीक मनयलो राष्ट्रीय युवा दीस। मुख्यमंत्र्यान मांडले सरकारान तरणाट्यां खातीर केल्ल्यो स्किमी आनी उपक्रमांचे रिपोर्ट कार्ड। कोविडाचो आंकडो गोंयांत वाडटा। जीएमसीचे दोतोर नर्सी पॉझिटिव्ह। गोंयांत वाशिनाचो आंकडो 25 लाख क्रॉस। बुधवारा 3119 नव्यो केशी। पॉझिटिव्हिटी पावली 31.84%। आणि जीएमसीत आता रेमेडियल एक्झामीत मार्काच्या स्कॅमाचो बोवाळ। विजय मागता पेपर सील करून जुईजा वरवीं चौकशी। मुख्यमंत्र्याचेर फार। डीन म्हणटा सगळें पद्धतशीर केलां। पंजाबात प्रधानमंत्र्याचे सुरक्षेत घाळपणाची चौकशी सुप्रीम कोर्टाची निवृत्त जुईज इंदू मल्होत्राचे पॅनल करतले। पॅनलाचेर एनआयएचो महासंचालक, चंदीगड डीजीपी, पंजाबाचो एडीजीपी आनी पंजाब आनी हरियाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल आसात। प्रधानमंत्र्याचो ताफो आंदोलकांनी फ्लायओव्हराचेर आडायल्लो। तेवटेन सुप्रीम कोर्टाच्या आदोगादांक खलिस्तानी धमक्यो। बीजेपी म्हणटा चुकून न्ही ठरोवन कारस्थान। एक प्रकारे प्रयोजित स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड अशा प्रकारची ही घटना आहे। या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ते जे स्थानिक SHO आहे आणि DSP CID आहे या दोघांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की अशा प्रकारची घटना घडेल या संदर्भात पूर्ण माहिती आमच्याकडे होती, पण वरून सांगण्यात आलं की कुठली कारवाई करू नका, की या संपूर्ण प्रकरणामध्ये पूर्ण इन्व्हॉल्वमेंट काँग्रेस पक्षाची आहे, तिथल्या सरकारची आहे। आमची तर मागणी आहे की आता पहिल्यांदा हीच चौकशी झाली पाहिजे की या संपूर्ण षडयंत्राची माहिती ही मुख्यमंत्र्यांना होती का, या संपूर्ण षडयंत्रामध्ये पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे का, याचीही चौकशी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमिटीने करावी, अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। इतले मजगती हे केशीन सरकाराच्या वतीन उबे रावतल्या सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ आदवोगादाक खलिस्तानी धमक्यो येवंक लागिल्ल्यान प्रकरणांक वेगळे मोडण लागला। Giving threatening calls or messages to the lawyers and asking judges not to take up this matter. Before I start with this, I must tell you that our Supreme Court judges and lawyers are made of very robust and very firm stuff, and they are not someone who would cow down to this kind of cowards messages which are being sent across. So that said, let me tell you that it's a very serious matter. It definitely has some overseas angle. That overseas angle is required to be probed, whether by a cyber crime of international repute or NIA or whichever agency. The prime agencies must be involved to find out and go to the root of the matter as to why this happens. See the number of things which have taken place. कितल्योय महाआघाड्यो केल्यो म्हणून बीजेपीक बादना। विरोधकांनी बीजेपीचो धसको घेतला इतलें स्पष्ट। गोयचे बीजेपीचो वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसाची जाप।
पर्रीकराचो पूत म्हूण उत्पलाक बीजेपी तिकेट दितलीच अशी ना. तिकेट दितना पक्षाचो पार्लमेंटरी बोर्ड व्हिनेबिलिटी आनी हेर गजाली पळयता. पणजे उत्पलाचो पत्तो कट जावपाचें फडणवीसाचें शिनार. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीही पवार साहेब रिंगणात आले. त्यावेळेस सगळ्या नेत्यांनी मिळून महाआघाडी तयार केली. एकमेकाचा हातात घेऊन फोटो काढले, एकमेकासोबत सभा केल्या. कुठलाही परिणाम त्याचा झाला नाही. त्यामुळे यांनी किती आघाड्या केल्या यातनं एकच गोष्ट स्पष्ट होते की भारतीय जनता पक्षाची ताकद त्यांना समजलेली आहे. निवडणुकीमध्ये त्यांचा पराभव होणार हेही त्यांना लक्षात आलेलं आहे. तेव्हा आता कसंही करून भाजपला रोका याकरता कोण कोण एकत्रित येऊ शकतं हा प्रयत्न ते करणार आहेत. पण यापूर्वीही हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. याही वेळेस हा प्रयत्न अयशस्वीच होईल. असं आहे की मनोहरभाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे. पण केवळ मनोहरभाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही. त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो. त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही. आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो. इतल्या मजगती कळंगुटे गुरुदास शिरोडकरान बीजेपी प्रवेश केलो. तानावडे म्हणटा गुरुदास खंय कळंगुटे खातीर एक बरो उमेदवार. आणि येणाऱ्या दिसांनी जी निवडणूक प्रक्रिया आसा तातूंत एक बरो उमेदवार कळंगूट मतदारसंघाक लागून भारतीय जनता पार्टीतलो बरो उमेदवार जो येणाऱ्या निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टी रिप्रेझेंट करतलो आणि त्या आमदाराक तेची जागा जी आसा ती जागा कळंगूटची जनता तेका येणाऱ्या 2022च्या निवडणुकीत नक्कीच दाखयतली इतल्या म्हाका ठाम विश्वास आसा. देश प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आसात आनी जेंका पत्नी प्रथम ते आयज काँग्रेसी कडेन गेल्ले आसात. हांव परत एकदा सांगता म्हणजे पूर्ण बार्देसा सयत जे कळंगूट मतदारसंघ सुद्धा भारतीय जनता पार्टी जिंकतली. 22 प्लस हे भारतीय जनता पार्टीचे स्वप्न आसा. चुकून कोण तरी वयता ते थंय गेल्लो आसा आनी थंयसरूय 22 प्लस म्हणपाक लागला. ते भारतीय जनता पार्टीचे तुका खबर ना तर भारतीय जनता पार्टी 22 प्लस हे येतलीच हो ठाम विश्वास व्यक्त करता. शूरवीर युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकात या मायकल लोगून विरोध केलो आणि पोर्तुगाली पुतळो तो फुटबॉलराचो तेणेन कलंगूट एक स्ट्रॅटेजीक जाग्याचेर हाडून उबो केलो याचो आमी निषेध करता. पूण हो खरो म्हटल्यार मनांच्यान सारको कम्युनल मनीस जावन आसा मायकल लोगो आणि तेणीन हाडून थंय पोर्तुगीजाचो पुतळो उबो केल्लो आसा. आणि सगळ्यांक अपील करता की येता त्या निवडणुकीत तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय राहून या अशा लोकविरोधी मनशाक घरात हाडपाची अत्यंत गरज आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकर आनी चेतन गवस. आदलो बीजेपीचो मंत्री आमदार मायकलाच्या काँग्रेस एंट्रीन कळंगुटे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते बरेच दुखावल्यात. कळंगूट काँग्रेस ब्लॉकाचो सामुहीक राजिनामो. इतले दीस काँग्रेसीक वावुरपी कार्यकर्ते आतां खंय काँग्रेसी आड वावुरतले. नवी घोशणा काँग्रेस हटाव गोवा बचाव. कितल्याशाच मतदारसंघांनी हेच नावेले मुजावरान काँग्रेस सोडली. There is difference between loyalty and royalty. हे काँग्रेसाचें लॉयल्टी ना, रॉयल्टी हा रॉयल्टी. सगळे येयल्यात ना पयलें हांव उबी रावन पिसो पळयतालो कितें नाटकां चलता पळय काँग्रेसाची. आनी हांवें तेन्ना ती लायफान एक व्हडली मिस्टेक केली तेंचे बरें रावन. Let the decision be taken by the people, by the voters of Kalangur constituency. आयज आमकां जमना आसतना कचरा मंत्री भितर घेतलो आदल्याक. सो आमी चड दुखी जाले. पूण एनिवे दुखी जाले ते सोड. आमी आमची कितें शक्ती आहा ती आमी सोडूंक ना. आमी फुडें वयतले आनी फुडें कितें वयतले की तेका सारकें तेका लिसांव शिकोवपाक. बाबा तो खंय आहा तो काँग्रेसान येवं न्ही, नो प्रॉब्लेम. आमी काँग्रेसांतले भायर सरता. कित्याक व्हडलो मनीस आमकां नाका. कित्याक आमचेर जे कोण काँग्रेसवाले आसले इतलो तेंचेर अन्याय केल्लो आसा तेणें. तेंचेर एक ना एक केस घालून एका तुमी जाणा कितले जाले प्रेसवाल्यांक आनी सांगपाची गरज ना. रायट. आमचेर इतले करून तरी पूण आसतना काँग्रेसान तेका घेतलो. आमचे आतां डिसिजन जालां, डिस्कशन जालां आणि त्या डिस्कशना प्रमाणे
we have decided to resign. The block, I don't know, blockची meeting आली, the block will resign. काल काऊकान घेतला एका आमकां कितें गायी आसली पळय ती उजवाडा भितर घेवन येताले तो आमकां सगळ्यांक काऊकान घालपाकूच येयला लोकांची बाटां कब्जा करपाक आहा त्या मनशाक तुमी घेता आनी एक्सपेक्ट आस टू सपोर्ट काँग्रेस वी कॅनॉट डू दॅट. आनी हो स्लोगन आमचे सगळे मेंबर वावुरतले आख्ख्या गोंयांत हो स्लोगन आमी स्प्रेड काँग्रेस हटाव गोवा बचाव आनी हो स्लोगन आमी चालू करतले आनी आमचे सगळे ब्लॉक मेंबर्स एक आसा आनी आमी चालूच करतले आनी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जोरान काम करतले. नावेली रेहान मुजावरान काँग्रेस सोडली. थंय तो इतली वर्सां काँग्रेसीक वावुरतालो, मात निमाणे तिकेट आवर्तनाक दिली म्हूण तो दुखावला. जो other aspirant आलो he is capable, he is having more capacity than me, more ability than me. People are in his favor. सगळे सर्वे काडे सगळे कोडे आय वॉज इन फ्रंट बट स्टील म्हाका टिकेट दिलना हेजे म्हाका कळना किती गेम चालू आहा ती की आख्खे गोंया चर्चा चालू आहा की रियाना एक ही काँग्रेसाक टिकेट दिलना ती ही काँग्रेसाची चूक हितू कोण मिस्टेक आहा काँग्रेस मिस्टेक आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएमसींत रेक्रुटमेंट स्कॅम चोगळून जालें. आतां गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान जीएमसींत एग्जामींत मार्कांचे स्कॅम जाला म्हणून बोवाळ घाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खंय ताचे एका सोयऱ्याचे मार्क वाडोवन घेतल्यात. विजय हायकोर्ट जुईजा वरवीं चवकशी मागता. एक्टींग डीन व्हायसमॅन पिंटो म्हणटा असलें कांयच घडिल्लें ना, सगळें पद्दतशीर केलां. गोंय विद्यापीठान 5 जानेराक जाल्ले रेमेडियल एग्जामीचे पेपर सील करचे आनी हायकोर्ट जुईजा वरवीं चवकशी करची म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो विजय मागता. ताचे बापोलबाबाच्या चल्याचो एग्जाम्स म्हळ्यार MBBS सेकंड MBBSान रेमेडियल एग्जाम जाल्यो त्यो एग्जाम्स 5 जानेवारी 2022 जाल्यो आनी फार्मा म्हणटा ते पॅथॉलॉजी म्हणटा सब्जेक्टान तो फेल जालो. ताका पडले 18.25 मार्क्स जेन्ना पडूंक जाय आशिल्ले 24.5 24.5 पास जावपा खातीर. ताका एक्टींग डिनाक मुख्यमंत्र्यान फोन करून ताका प्रेशरायज करून ताका पास करपाक लायलो अशें म्हणून आमकां आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. आतां एक अशी प्रथा आसा की इंटरनल असेसमेंटाचे मार्क्स नोटीस बोर्डाचेर डिस्प्ले जावंक जाय. हे मार्क्स हांगा इन दीस केस हॅव नॉट बीन डिस्प्लेड. म्हजो डिमांड आसा की गोंयचे व्हायस चान्सलरान सगळे पेपर्स सील करचे इमिजिएटली आनी ह्या मॅटरान एक सिटींग हायकोर्ट जजा कडच्यान इन्क्वायरी कंडक्ट करची. जीएमसीचो डीन सध्या ना. एक्टींग डीन दोतोर वायसमॅन पिंटो म्हणटा बेठोच बोवाळ सगळे पद्दतशीर केला. Nobody is favored. All the students are permitted to sit for the university examination. And the university examination, those marks are counted. The passing or failing will depend on those marks. Will depend on the university exam. These tests, which are internal tests, journal and logbook, is just calculated. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाचो आंकडो गोंयांत एकसारको वाडत आसा. तातूंत जीएमसीचे दोतोर नर्सी कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ल्यान जीएमसीच्या कामकाजांत कांय इमर्जन्सी बदल करचे पडले म्हूण जीएमसीचो एक्टींग डीन दोतोर व्हायसमॅन पिंटो सांगता. तेवटेन गोंयांत वाशिनाच्या डोसांचो आंकडो 25 लाख क्रॉस. बुधवारा 3119 नव्यो केशी. पॉझिटिव्हिटी रेट पावली 31.84%. Nurses are positive, doctors are positive. We followed. We held meetings and I have formulated some guidelines to help everybody. So and the patients they have to look after. It is a premier hospital in the Goa. 28 doctors have tested positive as of now. The doctors will also be posted in super specialty blocks. These doctors have been working for the past 3 years incessantly without any COVID incentive, without any fee waiver. सरकारान स्वामी विवेकानंदाचे जयंतीक राष्ट्रीय युवा दीस मनयलो.
पणजे जाल्ल्या युवा दीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सरकारान तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवंक उखलिल्लीं पावलां तश्योच लॉन्च केल्ल्यो वेगवेगळ्यो शिक्षण वेवसायाच्यो स्किमी आनी उपक्रमांचें रिपोर्ट कार्ड मांडलें. Interest free education loan, around 20 crores of rupees loan, 1,750 students annually loan 20 koti ruपया interest free education loan आम्ही दिता. आम्ही DG गिफ्ट ही स्कीम सुरू करता असताना 70% फीस ही माफ केली. 50% वेवर आम्ही हायर एड्युकेशनात दिलो. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल पास करून आमकां वेगवेगळ्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयल्यो. गोवा एड्युकेशन हब करता असताना IIT, NIT, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, नर्सिंग, त्याचबरोबर शिप बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, फार्मसी, पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट, त्याच इंटरनॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आणि नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी ह्यो दोनूय युनिव्हर्सिटी आम्ही ह्या 3 वर्षाच्या कार्यकाळात हाडपाक शकले. कोविडातल्या ह्या काळात आम्ही दिश्टावो नावाचो चॅनल सुरू करून आम्ही सगळे ई लर्निंग मटेरियल हायर एड्युकेशनात रेडी केले. आम्ही आमच्या स्कूल लेवलाचेर 12,000 टीचरिंग ई लर्निंगच्यो क्लासीस किंवा ई लर्निंग कशा पद्धतीत घेवप हाजी ट्रेनिंगूय दिवपाक शकले. गगन भरारी योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 6.46 crores रुपीज आम्ही डिस्पर्स केले. एकलव्य मॉडेल स्कूल ही ट्रायबल भुरग्यां खातीर आम्ही ही येवजण राज्यात लागू केली. स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम गोंयांत उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हांगा घेता असताना 1,000 भुरग्यांक प्रायव्हेट एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकले, जेणे करून गोंयांतल्या नामवंत इंडस्ट्रियल कंपनीत ते जॉबाक आसात. आम्ही गोंयचे तरणाटे एम्पावर्ड जावपा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आनी कोचिंग स्टार्टिंग इन गव्हर्नमेंट कॉलेजीस. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. येता ते वेंचणुकेंत बीजेपी खंय 27 सीट काडून सरकार करता. बीजेपीचो रवी सांगता मडकय खंय लोकांची कसलींच कामां जाल्लीं ना. आपूण आसतना केल्ली उदरगत सोडल्यार खंय कांयच जाल्लें ना. सुदिनाचेर बाण. आपणे कुळ कायदो करून गोंयकारांक जमनीचे हक्क दिवपाचो यत्न केल्लो. फुडें कांयच जालें ना म्हणून रवीचो दावो. भारतीय जनता पक्षाचे ह्या इलेक्शनात, ह्या निवडणुकीत मोदीच्या आशिर्वादान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाली जे प्रयत्न चल्ल्यात हे गोंयांत, हेजे वेळार दिसता एक कमीच कमी 27 सीट येता. 27 आमदार निवडून आनी गोंयांक फुडले फावटी हे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येता. मनशाकय आसा मडकय आनी गोरवांकय आसा आनी बाकी कडेन आगापुरी हेल्थ सेंटर बांदला. सगळें लोकां खातीर केल्लें. आतां हेजेर लोकांनी विचार करचे की रवी नायकान थंय बांदलेलें मडकय हॉस्पिटल, जाल्यार तेजी दुरुस्ती किंवा थंय कितें बांदपाचें कित्याक जायना आनी आमदार कोण आसा आतां मंत्री कित्याक करिना. पूण हे मुणकाराचे आनी कोणाचे प्रश्न आसा हे सगळ्यांनी तांकां हें जाल्यार तेणी तेंचे प्रश्न सोडचे आनी सोडूं ना. कित्याक तेवूय लोकांक सांगचें. कायदो जाल्यार आयज जाल्यार 50-60 वर्सां जालीं कायदो जाल्यार तरी आयज पर्यंत तेंचे 50 वर्सांक हे तेंचे जमनीचे हक्क तेंकां कित्याक मेळूना. 50 वर्सां जालीं तेंकां हक्क तेंकां त्या कोळाक आनी मुणकारांक हक्क कित्याक मेळूना. काँग्रेस बीजेपी विचारसरणी दिशाहीन जाल्यात. दोगांचे ग्रासरूट कार्यकर्ते खंय दुखावल्यात. दोनूय पक्ष सरकारांत रावन कितेंय करूंक शकतात. तांकां खंय गोंयकारांचें पडिल्लें ना. बीजेपी सरकारान तरणाट्यांक सगळ्याच मळार त्रासांत घाल्यात म्हूण आपाचो आरोप. मोदी सरकार राष्ट्रीय युवा दीस मनयता आनी गोंयचो तरणाटो खंय खंयचे खंय. जशें जशें आतां इलेक्शन लागीं पावलां हे काँग्रेस पार्टीची कितें दशा खरी जाल्ली आसा तें आतां सगळें उघडेपणान भायर सरता. जशें फाटल्या 5 वर्सांन आमी पळयलां सगळीं कामां भारतीय जनता पार्टीची रातची जाता
तशेंच काल काँग्रेस पार्टीन रात जातकच काळोख जातकच मायकल लोबोक आपल्या पार्टीन घेतलो. ही गोवा काँग्रेसीचो ट्विटर हँडल. तांणी म्हणिल्लें जेन्ना लोक आयुक्तान म्हणिल्लें की मायकल लोबो इज नॉट फिट टू बी अ मिनिस्टर म्हणून, तांणी म्हणिल्लें फ्रॉम वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर टू वेस्ट मिनिस्टर what a fall. Kalangut Congress bloc decides to unite all forces to defeat BJP. Will not allow Michael Lobo to destroy Kalangut. जे काँग्रेस पार्टीचे वर्कर आशिल्ले, जावं ते वास्कोचे जावं किंवा कळंगुटेचे जावं, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जावं ते साळगांवचे जावं किंवा पणजेचे जावं, इतली वर्सां तांणी ह्या दोन्ही पार्ट्यांची सेवा केली आणि आज ह्या पार्ट्यांच्या लिडरशिपान ह्या लोकांक सामके खोंट मारून रस्त्यार उडयल्ले आसा. ह्या सत्ते खातीर कितेंय करूंक शकता. ज्या मनशान बार्देगांत बीजेपी काबार केली तोच मनीस आयज काँग्रेसीन गेला काँग्रेस काबार करपाक. नॅशनल यूथ डे जेन्ना आमी सेलिब्रेट करता तेन्ना खंय तरी गोंयचो यूथ आनी नॅशनल यूथ हॅप्पी आसल्यार खंय तरी व्हॅल्यू आसा ह्या दिसाचो सेलिब्रेशन करून. जेन्ना सरकार स्टेटीनूय तुमचो आशिल्लो, नॅशनलाचेरूय तुमचो आशिल्लो, तेन्ना तुमी युथा खातीर किंवा एम्प्लॉयमेंटा खातीर, एज्युकेशना खातीर, इकॉनॉमिक ग्रोथा खातीर तुमी कितें केलां हें तुमी दाखोवपाची गरज आशिल्ली. इतले मजगतीं आपान 5 उमेदवारांचे आपले तिसरे लिस्ट जारी केले. विजय नीज गोंयकार भोंवडेर आयिल्ली टीएमसीची सुष्मिता देव विजयाक विलन कशी म्हणटा काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाक तिडक. सुष्मितान एके मुलाखतींत विजयाक विलन म्हणलो. खरो विलन खंय सीएम. Our President Shri Vijay Sardesai is a proud son of the soil. Whether he is a villain or not is for the people of Goa to decide, and not some fly-by-night operator or tourists, weekend tourists like Sushmita Dev, who after 7 days of experience in Goa, and she thinks she's an expert in Goan politics. It is beneath our President Shri Vijay Sardesai to even respond to these wayward comments. Wayward comments, by the way, is made by a political reject she herself has betrayed the Congress party without doing a single day's groundwork among the people. What has she done for the people of Goa? Shri Pramod Sawant, who has done so many scams everywhere and anywhere, and who is mainly responsible for the oxygen deaths of so many Goinkars. Why isn't he made a villain? आज काँग्रेस सोडपाक कारण काँग्रेस पार्टीन आमकां सायडलायन केलें. Actually, we were fighting against the BJP party, and we wanted to fight against the BJP party. We want to eliminate the BJP party, and we have given in our Kunkoling constituency. आमी कुंकोळीचो भाव, आमचो कुंकोळीचो गांवचो पूत, आमकां तांकां टिकेट दिल्ली जाय आसली काँग्रेस पार्टीक. आमकां काँग्रेस पार्टीन भायलो कॉन्स्टिट्युन्सीचो भायलो कॅन्डिडेट हाडून दिलो. एल्विस गोमसाक प्रमोट करताले काँग्रेस पार्टीक, डॉक्टर जर्सनाक प्रमोट करताले काँग्रेस पार्टीक. कित्याक ते ग्रासरूट आमचे काँग्रेस सन ऑफ द सॉयल, ताका जाय आसलें, भायलो आमकां मनीस नाका जालो. वेंचणूक तेंकली काय जाका ताका धिरयांची याद. इतलो तेंप तुमकां धिरयो कायदेशीर करून कोणे आडायल्ले काय म्हूण दक्षिणेचो खासदार सार्दिनाचो चर्चिलाचेर बाण. धिरयांचो कायदो खंय आदी विधानसभेत पास करूंक जाय. सार्दीन खंय धिरयो कायदेशीर करूंक संसदेत प्रायव्हेट मेंबर बील घालतलो. मागता पयलो असेंब्लीन पास करूयात, देन एमपीक मागीर ताजी ड्युटी ते हिंगा रेज करपाक एज अ प्रायव्हेट मेंबर बील एवरीथिंग जस्ट लायक इन तामिळनाडू. ती बॉन केल्ली ती तांगेल म्हणून झगडी न्ही ती, पूण आतां सुरू जाल्ली आसा. कित्याक लाखांनी लोक तांगेले शहराचेर वचून प्रायेचेर वचून ते सुरू केले. सो सुप्रीम कोर्ट कूड डू नथींग. सो हे हांव मागता की जाता तितले बेगीन ह्यो धिरयो जे तुमी पळयता एले सवायले हांव धिरी करतलो आनी कितें करतलो. 5 वर्सां आशिल्ले कोण हाडले.
एंटी टेररिस्ट स्क्वॉडान पणजे महापालिकेचे बिल्डिंगेत एंटी टेरर मॉक ड्रिल सेशन केलें. सकाळी 9 ड्रिल चालू जाल्लें. मॉक ड्रिलाची कांय खिण चित्रां. A mock drill was conducted today by ATS in Panjim area. It was conducted in view of the upcoming elections. We are doing a reassessment of all vital infrastructure in and around Goa, and we are expecting to carry out more such mock drills to ensure that we have safe elections and to ensure that there are no untoward incidents, and if there are any, we are prepared. ATS is a very professional unit, and today several teams of ATS had conducted this mock drill along with other stakeholders such as the fire department, ambulance, local police, traffic police were all involved. आरजीन खंय GSRPक वापरून घेतले. GSRPक फटयले म्हणून आरोप. गोवा स्वराज पक्षाचो अध्यक्ष फिर्याद घेवन मिडिया मुखार पावलो. सादोन जातकीत मनोज परब खंय कडेक सरलो. दुसरे वटेन आदलो RG सुरज नायक म्हणटा RG गोंयच्या लोकांचो. NRIनी दिल्लो पयसो हिशेब नासतना कड्डीत आसात. आरजीक पक्ष म्हणून मान्यताय मेळना म्हणून आरजीन GSRPच्या बॅनरा सकयल वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्ली. मात ऐन वेंचणुके वेळार आरजीक मान्यताय मेळ्ळी आनी सिंबलूय मेळ्ळो. आरजी स्वता वेंचणूक लडपाक मेकळे. आता GSRP म्हणटा आरजीन फटयले. Manoj, we had not gifted to you the party because Goa Swaraj Party was going to contest. Everything would be RG wouldn't contest, Goa Swaraj Party would be in contest. It was not RG. We have given you the platform to contest. You knew about it. Second thing is, I am not EC to authorize you to go ahead. I am not the election commission. We are not the election commission. So, please don't give wrong information to the public, and I'm still waiting for your registration scanned copy. No response, and that is all I have to say. And the symbol for them was allotted on the 24th of December. 24th of December the symbol is allotted. And we are discussing in his office on the 27th of December how to register his party and how to get his symbol. आरजी खंय NRIंचो पयसो कशा कसो कड्डीत आसात. हिशोब ना. आदल्या आरजीवाल्यांचो आरोप. आता तेंच्यांनी जो फायनान्स जे तांकां मेळ्ळा तेंच्यांनी आजून डिस्क्लोज करूना. जो हो पयसो जो आसा वा वायट मनी लोकांचो जो कश्टाचो मनी पयसो जे गोंयकार आमचे भायर लंडनाक आसा जावं खंयचे कंट्रीनी आसा तेंच्यांनी हांगा तांकां बरें कितें काम करता म्हणून पयशे धाडलेले. सो
ह्या टायमाचेर आमी हें सुद्दां डिस्कशन सुद्दां करूनाशिल्लें की बाबा आमी पयशे घेतले म्हणून कडल्यान कोणा कडल्यान. सो हेणें आउट एंड आउट खंयच्यान तरी पयशे लोकां कडल्यान घेवपाक स्टार्ट केले. सो ह्या ताणें हिशोब दिवपाक जायो जो इवन खुबशे आमचे एक्टिविटीज जाल्ल्यो जे युथांक एम्पावर करपाक लागून आमी टी शर्टां विकलीं. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.